सोमार 30 जून 2025 मुखेल म्हण हांव शाराचे मिसाळटोण करचो नियाळा पदार्थ आवयचो एकलोच पुतो क्रिकेट खेळटाना ताच्या हातांतले बॅट सुट्टा आनी लागींच आसलेले एके मर्सिडीज गाडयेचेर पडून गाडयेचो फुडलो आरसो फुट्टा. गाडयेच्या दुनयान बरोच राग येता. ही खबर भुरग्याची आवय कळटाच ती येता आनी गाडयेच्या दुनयाशी पांय पडून माफी मागता. पूण तो दुनी पुलीस कंप्लेन करतलो म्हणून सांगता. आवय ताचे लागीं विनोदी करीत रावता आनी आखरीक तो त्या भुरग्याक बक्षिता. आयच्या पयल्या वाचपाक सोदोम आनी गमोराच्या लोकांच्या पातकाक लागून देव ताका कास लावन फुडें सरता. पूण मोइसेस त्या लोकां पासत देवा लागीं विनंती करीत रावता आनी आखरीक देव आपलो निर्णय फाटीं घेता. जायतीं आमची भावां भयणां पातकान जियेतात. थोडीं आदोल्ल्या पातकाक लागून निराशी जाल्लीं आसतात. थोडीं बोगसोण्यांक आशेतात. असल्या आमच्या भावा भयणांक आमी बोटां दाखोवचे सुवातेर ताचे पासत मागो हो जावंक जाय आमचो हुस्को. ताचे पासत आमी देवा लागीं मागुया. निराशी जालोल्यांक बोरवोसो दिवया. पातकाच्या गुलामपणांतली सुटूंक आमचो आदार करुया. आमचे प्राचीत आनी धोनवण पातक्याचें मन बदलपा खातीर भेटोवया. वसोतारा म्हज्या कास्की मागण्यांतल्यान प्राचीत करून कश्ट उडोवल्या पासून मागूंक मागयतलो.